उत्पादन मळाचे मरगळीचेर उपाय म्हूण उद्देग आनी खासा करून एमएसएमईक एक एक अटी सदळ करून सूट दिवपाचें धोरण दिल्ली सावन गोंया मेरेन मंगळारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले गोवा लँड डेव्हलपमेंट बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशनाच्या स्थायी समितीच्या बसकेत निर्णय जालो। आज टीसीपीची मिटींग आशिल्ली। आज टीसीपीच्या मिटींगेन हाय लेवल कमिटीच्या मिटींगेन तांच्यांनी आमच्या कडेन स्पेशली आयडीसीतल्या प्रॉपर्टीतले प्लॉट्स जे आसा पळय न्ही हे तांच्यांनी रिलॅक्सेशन अप टू द 7.5% हे आयडीसीचे म्हणणे आशिल्ले की ते नवीन इंडस्ट्री खातीर लागू केल्ले आसा। ते रेट्रोस्पेक्टिव्ह घेवचे की फाटले इंडस्ट्रियल प्लॉट आसा जेणे करून इंडस्ट्रीक थोडोसो बूस्ट दिवपा खातीर ज्यो मायक्रो एंड स्मॉल एमएसएमईज ज्यो आसा तांकां खंय तरी एडिशनल लँड जी वापरपाक जाय आसली ती मेळनाशिल्ली, सो ती मेळची। एडजस्टंट प्लॉट आयडीसीचे जे एरिया आसले ते जे आसा पळय ताच्या खातीर आमी ओपन स्पेस फ्रॉम 15% इट वील कम टू द 7.5%, सो दॅट इट वील गिव द बूस्ट फॉर द एमएसएमई। तांकां एडिशनल तेजे प्लॉट्स जो आसा ऑप्टिमम यूज ऑफ द लँड हे करून आमी बूस्ट दिवपाक शकता। सो ओपन स्पेस आता मातशी कमी जातली ती ऑलरेडी फ्युचर प्रॉपर्टी खातीर घेतलेली, तो दिसून आमी फक्त रेट्रोस्पेक्टिव्ह डिसिजन खातीर घेतलेलो आसा। कांय फॅक्टरी आदी सावन बेकायदेशीरपणान ओपन स्पेसाची जागाय वापरताले, तांचे बांदकाम आतां नेमात बसयतले। आनीकूय कांय गजाली थारल्यात। 24 वयर फ्लॅट आशिल्ले इमारतीक कमीत कमी 2 मजल्या मेरेन अपंगुळांक सहज चडपाची वेवस्था। 24 फ्लॅटां वयर आशिल्ले इमारतीत स्वताची एसटीपी, इन्सिनरेटर आनी ते इमारतींतलो कोयर हाताळपाची सुविधा उबारप। इमारती उबारतना उजो पालोवपी दळांक वेळ प्रसंगाक लागता ती वेवस्था करप। बुधवारा मुख्यमंत्र्यान जीएसआयडीसीची बसका घेतली। कांय बारीक सारीक गजालींक हे बसकेत एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय दिल्या। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार।